मिसाच्या सुरवातेक आमी गीत घेवया. A3 आमी भुरगीं सुपुल्लीं. A3. आमी भुरगीं सुपुल्लीं, जेजू आमचो मुकोता, आमचेर तो हात दवरता, आमकां बेगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे चडशी धांवून धांवून आमी येता. तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे बेगीन आमी लिपता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या समेळ ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सोबे आसू. तुमची सोबे आसू. म्हज्या मोगाळ भावन भयणो, आमी भुरगीं सुपुल्लीं देवा सुशी धांवून धांवून येता. आमकां आशिर्वाद मागूंक, आमकां कृपा मागूंक तशेंशी आमी आयल्या. हे मिस्किरी भाशेन भेटयता. ग्लोरिया मोंतेरो हांचे खातीर, तशेंच जॉन सिल्वेरा हो आमचो भाव वाडदीस मनयता ताचे खातीर, आनी आख्खी मनीसकूळ देवाच्या पांयार सुशी दवरता. आनी दोनया तुज्या उतरान आमची पावलां उजवाडाय म्हूण मागता. आनी जायती फावटी आमच्या जिवितान भावा भयणी वरवीं देवान दिल्लो आवाज ताळो आयकूंक आमी चुकल्या. सगळ्या काळजांतान आमी केल्ल्या चुकीचे, पातकाचे, वस्कोतायेचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवन सुदां सांकवार मारेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक कारगां दिवया, देवाक वाखाणुया. आमची चुकलेलीं पावलां देव निटायर घालता हे खातीर. महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या क्रिस्ता बापाच्या एकलेच पुता, सुम्या देवा देवाची श्री, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुज्या जिवितान आसा त्या वायटा खातीर माग, तुजे समुदाय खातीर आनी आख्ख्या मनीसकुळाक देवा वाट दाखय म्हणून माग.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी चिदूच्या आनी आमच्या भावात दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सासणेच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान चोची येता रासू चलयता ससनेच्या ससनाक. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या गोराण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकोताय तितले पावटी म्हज्या नांवान ताका शिडकाय. कोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी कोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकायनाय जाल्यार, तो कोटो मनीस आपल्या कोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलों. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या कोटेपणांत मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारोक, ताका वाकाणुया. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्यो शेल्यो. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरपाक आनी ओरोन्यांक मासाक केल्लीं तोशीं तुमचीं काळजां फातरां वोरी दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्या दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणी सोमूर्त पाडली. प्रोद्वार करूं नाये, जिवेशी मारूं नाये, चोरूं नाये, खोटी आशा दवरूं नाये. आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना. म्हणटच सोमूड सगळी मेलून मोग. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. देव बाप आसलो जेजू सोवें पुरसार. आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. Sorvesporak,
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणें तुजो भाव तुजेर कसली चूक करी जाल्यार वच आनी तुजे अंताचे भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकोत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. आयकोनात जायत जाल्यार दोगां वा तेगां गोवाया उतरां सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनी एकल्याक वा दोगां घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जाय जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जाय जाल्यार तो ओन भावार्थी वा दोन वसुलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खऱ्यानूच सांगता संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसली वस्त मागूंक एका मनाची जाय जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलोच. कित्याक दोगां वो तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पवित्र सभेन कोणूय सांडलेलो देवाक नाका. देखून देवाचें उतर सांगता ते भाशेन जेजू बरो गवळी एक तर शिडी सांडली 99 शिड्यान रानांत सुट्टा आनी सांडल्या ताका सोदूंक वेता. पवित्र सभेंतलो एकटोय लेखून सांडलेलो देवाक नाका. देखून आयचो विशय आमकां उलो करता. पावणो ह्या विशयाचेर बरी भाशेन नियाळ करूंक म्हज्या मनान एक आतले काणयेचो उडगास येता. दोग ल्हान भुरगे, हे ल्हान भुरगे इस्कोलाक गेले कडेन हूंय ताणें चोरी केली. कोणें तर घरा सांगलें तुमच्या भुरग्यांनी उमकें चोरून गोड हाडलें म्हूण. गोड आनी काती हाडली म्हूण हूंय सांगलें. एकट्याच्या आवयन एकट्याक बरोच मार घातलो. आमच्या घरान कितें उणें आसा देखून तुवें चोरी केली. तुका जाय आसलें जाल्यार तुवें मागोवंक फावो आसलें, पूण कित्याक चोरी केली. त्या दुसऱ्याच्या आवयन म्हणलें हूंय भुरगो तो मागीर सुदरतलो आनी ताका हूंय सोडलो. भुरगो तो सुदरतलो, शाणो तो, भांगराचो गुडो म्हजो म्हूण भुरग्याचे लाग मारले आनी भुरग्याक तसो सोडलो. कांय वर्सांनी खंय अशें घडलें. एका मनशाक खंय गोडार मारूंक जाय आसलो आनी दुसरो गोडार मारपाक एकटो खंय खाला मनीस पुलीस आसलो. आनी ह्या मनशाक पळयनाका हे पुलिसाक खंय ताच्या ल्हानपणाचो उडगास आयलो. कितें उडगास तो? आमी दोगांय बरोबर गोड आनी कातलेचो चुरलोलो. पूण पळयत जाल्यार एकटो वयर गोळार मारूंक, वयर गोळार आनी एकटो गोळार मारूंक. कितें घडलें? एकट्याच्या आवयन भुरग्याक समजायलो बाबा चोरो बरें न्हय, हें करी जाल्यार तूं व्हडलो चोर जातलो, तुका चोर जावंक जाय. आनी ताणें म्हणलें ना. आनी त्या दिसा सावन ताणें चोरपाची एक खोडेपणाची वाट सोडली. दुसऱ्याच्या आवयन ताका कांय सांगलें ना. शाणो तो, भांगराचो गुळो तो असो म्हणटा असो दवरलो आनी भांगराचो गुळो शेणाचो गुळो जावन वयर गोळार मरूंक पावलो. भावानो आनी भयणीनो, एक काणी. ही काणी जाय ते घडणी, पूण आमच्या जिवितान जाय ते कितें सांगता. आयचें पयलें वाचप इजेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तें
काय बरें वाचप हें सांगता की देव हे पोरजीक ह्या मनशाक वाट दाखोवंक ताका पारेकार वॉचमॅन कसो दवरता. पूण ह्या लोकांक तर वाट तूं दाखयनाय आनी ती मरत जाल्यार तांच्या कर्तुबांक तूं गुन्यांवकारी. पूण ती आयकना जाल्यार तूं वाचतलोय आनी दुसरी मरतली. भावन भयणो, कांय दिसांनी आमी टिचर्स डे मनयतले. टिचर्स डे एका घरान एक बरी आवय बापूय आसप कितलो संतोश. एका फिरगोजीन बरें यादनीक आसप कितले जाणां वयर पावप. एका इस्कॉलान बऱ्यो टिचरी आसप, ती टिचर्स आनी ती क्लास रूम कितलो उजवाडाचो. एका समाजान कोणाक तरी वाट दाखोवपाक बरे फुडारी आसप. ह्या समाजाची, त्या गांवची, त्या देशाची हें व्हडपण. भावनो आनी भयणो, हें आयज आमकां पयल्या वाचपान मेळना जाल्यार दुसऱ्या वाचपान कितें मेळटा. दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलूस सांगता, दुसऱ्याचे कसलेच रिणाक रावं नाकात, पूण मोगाच्या रिणां रावात. एकामेकाक मोग दियात, एकामेकाचो मोग करात आनी मोगान दुसऱ्याक जिखून घेयात. आयची शुभवर्तमान आमकां कितें सांगता, कोणी एक भाव एक भयण तुजी चुकली जाल्यार कितें करची? पाड पडून ताची म्हणून सोडून दिवची ना. घोट्टा जाल्यार ताका वचून ताची चूक ताच्या तोंडार सांग. तुका एकट्याक आयकोना दोगांक व्हर, दोगांक आयकोना आनी सगळीक कळय. कशी भाशेन हे भावाक आनी भयणीक जोडून घे. हे पवित्र सभा म्हणल्यार आमी सगळीं जांकां बातमी दिलां, बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवें बातमी दिलां, ही सगळीं पवित्र सभेचे सांदे. कोणूच सांडलो नाका. भावण्यो, ह्यो तिनी वाचपांतल्यो चिंतना मनान धरून कितें आमच्यांनी करूं येता. पयली वस्त ती म्हळ्यार कोणाकूय करेक्शन करप, कोणाक बरी वाट दाखोवप म्हणल्यार एक मोगाची करणी. कोणाक बरें कितें सांगप ही एकट्याची जबाबदारी. आनी हें करता तेन्ना खरो मोग आमी दाखयता, खरो मोग आमी दाखयता. पवित्र पुस्तकूय हेंच सांगता, पातक्यांक जिवीत बदलूंक आमी बरी वाट दाखोवची. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 20, Sirach chapter 19 verse 13 and 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. सगळ्या पातक कोत्तल्या मनशाक आनी पातकान पडोना जावच्याक तुवें वाट दाखोवची ही आमच्या मनान चिंतना हाडटात. भावनान भयणो, जायते फावटी तो वायट करता, ती वायट करता, म्हाका कित्याक पडलां. आनी तुवें तर ताका सांगशी जाल्यार ते म्हणटात, हांव म्हाका जाय तें करतलो, तुका कित्याक पडलां. हे भाशेन आमचे घोराबे, हे भाशेन पवित्र सभा, हे भाशेन आमचो देश, हे भाशेन एक एक गांव पिड्या जायत वेता. आनी जायते मनीस हे वायटान सुटतात. देखून क्रिस्त आमी ताचे सांदे. वी आर द लिव्हिंग चर्च, वी आर द लिव्हिंग बॉडी ऑफ जिजस क्रायस्ट. आमी पवित्र सभा, जेजूची जिवी फिरगोस्ती. ही तर सांबाळटो जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां आनी तुका कित्याक पडलां अशें म्हूण आमी स्वर्गार पावचे ना. जाय जाणां करेक्ट करतात, बरी गजाल. जाय जाणां मानून घेतात, बरी गजाल. पूण जाय जाणां दुसऱ्याक करेक्ट करता आसतना थोड्यो वस्तू विसरतात. तेणें चुकलो, ओके, हांव ताची 2 फार मारतलो, हांव ताचें नांव पिड्यार करतलो, हांव ताचो फायदो घेतलो, अशें करूंक फावना. भावन भयणो, दुसऱ्या खातीर आमी जीव दिवंक तयार आसूं फावो. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 13. कोणें जर आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिलो, हातून कांयच केदें व्हडलें व्हडपण, केदो मोग वो. भावनो आनी भयणीनो, दुसऱ्याक आमी वाट दाखोवया. आयज जायते मनीस सांगतात, फादर, हांव ते टिचरीक लागून एक बरो मनीस जावं पावलो, हांव म्हजे शेमायक लागून बरो मनीस जावं पावलो, हांव म्हजे फ्रेंडाक लागून आयज हांव ह्या जाग्यार आसा. जायते जाणां अशेंय बी म्हणटात, पाड पडून म्हज्या आवय बापायचें, पाड पडून ते पाद्रीचें, ते माद्रीचें, ते टिचरीचें, तिका लागून हांव वायट जालो.
भावनो आनी भयणो कोणू आमकां लागून वायट जावचो न्हू कोणू आमकां लागून वायट जावचो न्हू परतेंच जाल्यार आमकां लागून बरो मनीस जावचो जायते सांडलोले मनीस आसात तांकां करेक्ट करूंक तांकां वाट दाखोवंक बाबळीणो आमी वडिलांनी थोडे पासेस घेतले बरे फेरें करीत परतून नाखासल्ले गजाली सांगत वायट मनशांक तूं वायट आनी तूं असलो आनी तूं तसलो म्हणून कोणूच बरो जायना घडटा जाल्यार बाबा तुजें जाता करतें देव तुजो मोग करता देव तुजें सांगाताक आसा हे आमकां थोडे पासेस आसप हें एकदम गरजेचें गॅलेशियन चॅप्टर 6:1 आमी तांकां करेक्ट करता आसतना आमच्या घरान थोडे पासेस दवरल्यार एकदम बरें बाबळो तुज्या घरान तुज्या वावराची सुवातेर जायते तुका मनीस मेळत वचकूच मनीस ते सांडलेले मनीस ते खोटे मनीस आहेत ते पूण तांचो भार तुजेर घे आनी तांकां ह्या चिखलांतले वयर काड तांकां सांडल्यात तांकां वाट दाखय गॅलेशियन चॅप्टर 6:2 दुसऱ्यांचो भार तुमचेर घेयात आनी खाला पडलेल्यांक वयर काडात हें करूं देव आयज आमकां उलो करता जाल्यार आयज सगळ्या चेडवां खातीर मागुया आयज चेडवांचें जिवीत बायलांचें जिवीत कितलें मुश्कील आयचो आयतार कितें भाशेन चेडवांक भेटयल्लो आयतार हे चेडवांचें जिवीत देवा तूं राखण सांबाळ आनी जायतीं भारान चिपलोलीं आसात जायतीं जिवितांत सांडलोलीं आसा जायतीं नेणारपणान आसा जायतीं आपल्याच खोटेपणान जियेतल्यांक तूं वाट दाखय आनी मोना काळजां उजवाडाय म्हूण भक्तीन भावार्थान मागुया ओ देव आमची वाट सत आनी जिवीत हे देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हे जिव्या देवाचेर आमचो भावात उचारुया सत मानतान देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समलो आंकवार मरिदान चलमलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार हे बाबाच्या उजव्यान बसलाय थंय तांची जिवितां मेल्ल्याची मुसबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन भावना भयणो अस्कोच जाल्ल्यांक आमच्या मागण्यांची अस्कोच जाल्ल्यांक आमच्या बऱ्या उतराची अस्कोच जाल्ल्यांक आमच्या बऱ्या करण्याची गरज आसा हे वेळार कुडे तुज्या घरान कुडे तुजीच भुरगीं तुजी आवय बापूय व तुजी शेजारी जिवितांत सडल्यान तांचे खातीर ही मागणी देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना बोगसोण्याचे आनी सोमजीकायेचे नमुणे जावन तांकां बापाचो आदार मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी एपीएस पिडे कालार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळूंक सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गरजेवंतां सवें मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकलूत कर फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या लाखांनी लोक पिडेत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय मेळूंक निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेत कश्टवतेल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख
फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमचे सोरभोवती जायतीं जाणां घडये वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिडकापाचो हो वावर पियेनासतना आनी लजेनासतना करून आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. थोडोच वेळ उगीच रावन तुज्या वडिलां खातीर माग. कुडिश्टां वरवीं, टिचरां वरवीं, आवय बापाय वरवीं, फ्रेंडां वरवीं तुका बरो रस्तो मेळ्ळा. कुडी तुजी कुटुंबांत कोण पिडीन आसा, आयकोना, जिवितांत सांडला, देवाचो उजवाड माग. कुडी करोना हें दुयेंसाक सांपडला. घरान भितर सगळी उत्साबळाय दुनिया आमचें जिवीत तूं चलूय. बोगसणें आना थंयसर बोगसणें दिवंक शिकय. दयाळ बाप्पा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. पवित्र देवा, तुज्या भुरग्यांची काकलूत कर. सांडलोल्यांक, भारान चेपलोल्यांक आनी जिवितांत निराशी जावन वाट चुकलेल्यांक तूं वाट, सोत आनी जिवीत आमकां दाखय. तूं जशी येता राजवत चलयता ससनेच्या ससनाक. आमेन. बेडोनेच्या वेळार आमी गीत घेवया C17 गोवा कोणयो बारीक होलक्यो C17. Barik olkio julian zataci faposun Mosha bava puini magla Jesu bitor shivit noche Misar bitun zadang munchan Jiva udo poson kore Munchan sodom Jivi Korshin Bappa, Jesus Sofi, Bumtau Tuka, Jivit Moje, Munchang Surun, Jivit Surun, Korshin Bappa, Jesus Sofi, Bumtau Tuka, Jivit Moje. म्हज्या भयणी भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दियेसो करूं आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणेचे देवा, सोर काडेन सोरता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणा जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणेचें.
आपल्या मोहिमेवून सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dol barazzo sorbis portu, sorgani somsar borla, tusha vui bova, un sorgi tu caso isoi. Un sorghito caso isoi, un sorghito caso isoi. Sorves poraci navi, ieta caso. Un sorghito caso isoi, un sorghito caso isoi, un sorghito caso isoi. बापा खरोच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सुसूंक विचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोरोरेचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची बासत आनी समेस मनशे बासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. भारताचो गोट पोर गोटुया. Gesù melo, Gesù ci mozzala, Gesù novian etolo, Gesù novian etolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कोणें रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापान सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका परिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो दर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी पोजडी मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची एमीस पळयतल्यांचेर दुखाक कुस्तांक पिडेक सांपडल्या आसात. जिवितान वाट चुकल्यांत सांडलोली शिळ्यो हांगा थंय झोडी मोडी अशी पडल्यात. दोनया तुजी वाट दाखय. तुज्या हिणान दुखवलोल्यांक एकठांय कर. आंकवार मरे देवाची मायेस सांगती बागेवन सुजे तिचे पोती बरोबर बागेवन तोरमदान सूर काडे तुका मानवल्यान
ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणे सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दान, पवित्र आत्मेचे एकपणान सुरपदवेदार बापा, सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. भावन भयणो, भुरग्यांनी आवय बापायचें आयकल्लें, आवय बापूय कितले खुशाल जातात. भुरग्यांनी टिचरीचें आयकलें, टिचर भुरगीं बरीं म्हणटात. तशें आमी देवाचें आयकल्लें आनी आमची वाटो, चुकलोल्यो वाटो, वांकड्यो वाटो, काळोखाच्यो वाटो सोडून दिता तेन्ना सरकार एक व्हडलो दबाजो, एक खुशालकाय सरकार आनी संवसारान जावं म्हूण सगळ्या काळोखान साणलेल्या खातीर आनी कितें भाशेन ही कोरोनाची पिडा आमचे स्थान पयस कर म्हूण दोन्याक उलो करून भावातान आनी व्हडल्यान उच्चार म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवशान उतरयता. तर आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटूय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्त आत्म्याच्या दौरमताक म्हळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पू सुबेच्या भावाताचे दीस घाल. तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दिता. तुज काय एकवटान सांबाळ. जजियेता राजवट चलयता ससनेच्या ससनांग. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ तुजिवो देव, आमकां वाट दाखयता, चुकता तेन्ना आमकां बक्षिता आनी आपले विंगेन आमकां सगळ्यांक एकठायता. बाबातान ताका शिवूंक सोदता हांव ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोम्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पुरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. गीत घेवया. D22 जिएनू जिएनू D22.
Gesù. प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या पावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे अमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडून आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सगळें आसूं. तुमचे सवे सो प्रदेव बाप पुतन पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या दुखाचेर, तुमच्या प्रश्नाचेर आनी आडकोडींचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ते शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. F15 म्हजो पाटलाव करूंक. F15. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्या, तुजो कुरी सुबा चलये म्हजे फाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जोंगून इस्पो करता, आपलो जीव खोऱ्यांनी तो सासना